लायटरान दिवो लायता आसतना एका 70 वर्सां पिरायेच्या जाणट्या बायलेक मरण आयिल्ल्याची घडणूक सामकार आयल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उज्यान अचकीत पेट घेतिल्ल्यान त्या बायलेक गंभीर दुखापत जाली। जीएमसीत उपचारा वेळार तिका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। फातोर्डा बिरेस्तारा ही दुर्दैवी घडणूक घडली। 2 दिसां पयलीं म्हणजे ब्रेस्तार 6 तारखेक अंबाजी फातोर्ड्यान एक दुखद घटनेक भितर एका बायलेक आपलो जीव वगडावचो पडलो। फातोर्ड्या पुलिसा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे स्मिता लोटलीकर ही 70 वर्सांची जाणटी बायल लायटर घेवन दिवो पेटोवपाक वताली आनी त्या हातूंत भितर हो लायटर जो आसा तो फुटलो आनी तिचे तो उजो जो पडलो तेन्ना त्या कपड्याक पेट घेतलो। तातूंत भितर ती गंभीर जखमी जाली। जखमी अवस्थेतच तिका दक्षिण गोंयच्या हॉस्पिटलांत दाखल केली गेली, पूण प्रकृती खालावल्या कारणान तिका थंयच्यान गोमेकोक शिफ्ट केली गेली आनी उपचाराक दाद दितना आयज तिचो मृत्यू जाल्लो आसा अशी माहिती आमकां फातोर्ड्या पुलिसां कडल्यान मेळिल्ली। ही जी बायल आशिल्ली ती इतली खूब गंभीर जखमी जाली की कंप्लीट तिचे भाजिल्लें, ताका लागून ती उपचाराक दाद दिवपाक शकली ना आनी 2 दिसांनी तिका मरण आयलें। फातोर्ड्या पुलिसांनी सध्या हे प्रकरण नैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंद केल्लो आसा। फातोर्ड्या पुलिसाचे उपनिरीक्षक एस प्रभुदेसाय हाचो तपास करतात। लोकतंत्र खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव धुमाळ.